ಶ್ರೀರಾಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣು ಹನುಮಂತು ವಿಭೀಷಣು ಸುಗ್ರೀವು ಒಟ್ಲಕ್ बसून लंकेक त्वच का रे हे ओढ समुद्रच नव्हे हे दांडून कशा चोटला का ना कसं करचे म्हणून विचार करताच त्यानं विभीषण म्हणता देवा हे कपिस्तो मात्र हुशार आशिल्ले को शिल्पचतुर उरला रे माती फातरू आणि रूख हे वापरून शेत बंच देता म्हणून सांगता त्यांना नळ मळले मांकडो उठाना पण म्हणता आपण ते काम करता म्हणता त्यांना ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಲೋಕಾಂಕ फातरू माती रूख हाडचे सांगताच ಒಟ್ಟು बाकी मांकड काय ना तो आपल्याला ಒಟ್ಟು लोकांक ते रूख आणि हाडच्याक माती फातरू हाडचे सांगता ते ಒಟ್ಲು उडून वचून थंय ते पर्वताचेर आशिल्ले रूख फातर माती ಒಟ್ಟು हिंग येताच ते फातरांचेर ಒಟ್ಟचे राम राम बरयताच आनी तो तेगेले थोडे लोकांक घेवन शेत बांदता शेत बांदतना पयने व्हड फोंड काडून हनुमंतान व्हड एक बंडेगल हांडील उरता ते तांत घालून तो शेत बांदचे सुरू करता आनी कडेरी लंकेचे नेल मेळच्याकचे थंय बी हनुमंत व्हड फातर हांडीता थंय बी व्हड फोंड काडून तो फातर घालून त्यांनी ते शेत बांदताच राम लक्ष्मण बाकी सुग्रीवाक अंगदाक विभीषण आपण हनुमंताक आवट घेवन बाकी कपी सैन्य घेवन ते शेतू वयल्यान चमकून घेवन लंके वचून पावताच थंय वच्चाकचे रामा जय जव म्हणून तांणी जय जयकार करताच अशें राम तेगेले सैन्य घेवन आयला म्हणून रावणाक कळटा तेन्ना तो तेगेले एक विद्यू जीव म्हणले एक मायावी कापून घेवन ताका अशें सांगता तो विद्यू जीव म्हणून राक्षसो तेगेले मायावी देना राम लक्ष्मणाला वारी आशिल्ले 2 रुंड तयार करता आनी ताटान दवरून सीतेले घेवन दवरता आनी म्हणटा आमगेले रायान राम लक्ष्मणा मारून उडयले तुका विश्वास जायना म्हूण सांगून दाखोवचे तांगेले रुंड घेवन आयला हांव पळय म्हूण थंय दवरून वचून सोडता ती रुंड पळोवन सीतेक भारी दुख्ख जाता देवा मेगेले मितान हे दोनी भाव गेले न्ही आतां उरून कसो उपयोग म्हूण ती मस्त रडता तेन्ना ती त्रिजटा येवन तिका सांगता देवी तूं रड नाका हे ಒಟ್ಟು मायेचे खर न्ही राम लक्ष्मण सैनी घेवन लंकेन पावलेच म्हण ಒಟ್ಟು कडेन बातमी आयल्या आतां हे रावणा मार घेवन तुका सोडून घेवन वता कांय काळजी नाका म्हूण तिका समाधान करता सीतेक समाधान दिता तशें हांगा ह्या दिवसान युद्ध सुरू जाता घनघोर युद्ध जाता रावणाले चेडूं तेगेले मावळे मंत्र्यो सैनीक ಒಟ್ಟು लोक जिवा हंग सोडून घेवन राम लक्ष्मणा बरशी युद्ध करताच हे युद्धांत राक्षस लोकांक जय मेळना सूर्यास्त जावचे देखून युद्ध थंय राबयताच हेर दिवस इंद्रजीत व्हड सैन्य घेवन युद्ध करचें येता युद्ध करता आसतना हो मेघनाद कसो करता की म्हळ्यार नागास्त्र घेवन रामाल समेत ಒಟ್लो सैन्याचेर ते अस्त्र प्रयोग करून सोडता ताजेन कशें येता की म्हळ्यार लक्षे गटले दिवड येवन ಒಟ್ಟು ते मांकडांक रामाक लक्ष्मणाक ಒಟ್लो आंगाक कांय सुतून घेवन तांकां सकला लोक येताच ते पळोवन हे रावणाल पुताक भारी खूश जाता तो एकदम काय ना खुशीन लंकेक वता थंय ಒಟ್लोक ताका तेगेले जय जयकार करता नागपाशान बंधनान जाल्ले ಒಟ್ಟು लोक काय ना तांकां ते सहन जाय अशें चर्चेकून पडटात जाल्यार दूर राबेल विभीषण हनुमंताक आनीक सुशेण जांबवादी हांगा टापून घेवन ते दाखयता तेन्ना हनुमंता मस्त राग येता तांणी ते युद्ध स्थळा वचून पावताच थंय तो सुशेण कसो करता की म्हळ्यार एक बेरा रस काडून राम लक्ष्मणाले नांकान सोडता तेन्ना राम हनुमंता लागी आपून घेवन ताका गरुड मंत्राचो उपदेश दिता तेन्ना हनुमंत गरुडावारीची उड्डून घेवन ಒಟ್ಟು लोकांक ते आंगा सुतून घेतले दिवडांक काण घेवन समुद्रांत उडोवन सोडता आनी ಒಟ್ಲಾಕ ते नागपाशांतल्यान मुक्त करता तेन्ना ಒಟ್ಟು लोक ना खुशीन काय ना श्रीरामाक जय जय म्हूण जय जयकार करता नागपाशांतल्यान राम लक्ष्मण तांगे सैन्या समेत पार जाले म्हणून इंद्रजीत तुका तांगेले ते जय जयकारान कळटा ताका आनीक मस्त राग येता तो हेर दीस परत युद्ध क्षेत्रावर होता
युद्ध करता करताची लक्ष्मणाका युद्ध या म्हणून आव्हान दिता त्यांनी लक्ष्मण येत थंय येऊन घेऊन दग्ग लोक युद्ध सुरू करतात कडकडेर हो कसं करता की म्हणून इंद्रजित अदृश्य जाऊन युद्ध करता सुरू करता लक्ष्मणाक खंय बाण मारता म्हणून कळना तो चारी दिकाच्यान बाण मारता उरता मेघनादू वीरघाती म्हणले एक शक्ती आयुध लक्ष्मणाले फाटीक सोडता म्हळ्यार लक्ष्मण फेर घेवन मारता उरता बाणो तशें ताणें सोडिल्लें तें अस्त्र वचून त्याला फाटीक तूं खोंपता आनी लक्ष्मण एकदम पोण सोडता मूर्छ वता जाल्यार उठला कसं दिसता की म्हणटा मेलो म्हण हो मेघनाथ तर खूश जावन तेका सैनीक लोकांक सांगता हे लक्ष्मणाक उकळ न्हू रावणाले पांया म्हणा होंदवराची म्हूण सांगता ताका ते सैनीक लोक ताका उकळचे वता लक्ष्मणाक जाल्यार उकळचें कशें जायना मेघनाथ आपण स्वता उकळचें वता ताका जायना जाल्यार दूरच्या हनुमंत हे पळयता हनुमंत कुडले थंय येता आनीक तूं कसं म्हणलें लक्ष्मण आनी उकळचें म्हूण सांगलें रे तुमगेलें तसं पापी लोकांक ताका स्पर्श सुद्दां करचें ना म्हणून ताका अशें पांयान धुवळ हाडून सोडता मेघनाथाक ताका सैनीक वोट भिवन माग सरता हे लोक हाल्लोच येनाशिल्लो लक्ष्मण हनुमंताला आतां फूल सयता हनुमंताक उकळ घेवन रामाले व्हरून न्हिदकार येता लक्ष्मण आपणें घेवन रामा केन्ना येवन दसक करता अरे हो कितें अशें पडला म्हूण तेन्ना कळटा तो विभीषण म्हणटा मागशी घोर तपश्चर्या करून घेवन इंद्रजितना वीरघाती म्हणले एक शस्त्र संपादन करून घेतलें मस्त बलिश्ट लोकांचेर ते प्रहार करता केन्नाचे आत्मी ताणें लक्ष्मणाचेर बी तोच प्रहार केला देखून हो अशें पडला ताणें सांगिल्लें की रामा मस्त दुख जाता राम मस्त रडता पाप लक्ष्मणा उठ उठ म्हणून रामान करचें प्रल्हाद पळोवन बाकी लोकांक बी दोळे बळबळ उद्दा येता तेन्ना विभीषण म्हणटा रामा तूं धैर्य सोडनाका हाका वांचंगाचें येता म्हणटा तेन्ना कशी म्हणटा राम आशेन आमगे लंकान तूं एकलो सुशेण म्हणले को राजवैद्य आसा ताणें जर हांगा येवन लक्ष्मणाक शुश्रूश केले बा लक्ष्मण उठान बसता म्हणटा ताका हाडचें कशें येता आपण आयल्या की येना न्हय म्हणून राम हनुमंता पळयता हनुमंत म्हणटा हांव चित्ता घेवन येता म्हण तो सीदा विभीषणाला विचारता खंय आसता घर आवटची आकाशा उडून घेवन ते सुशेणाले घराले वता थंय राबिले राक्षस लोक ताका वच्चा दिनाचे जाल्यार हनुमंत ताका बाल अशी गुंडायता एक पण तांगेचेर ते लोक भिवन पाप गप्प राबताय तेन्ना हो वता आनी ते सुशेणा ताका घरा समेत उकळ घेवन रामाले हाण सोडता तो आपाप निद्देंत हल्ल्यावर जेवन भुकंपचेर की कसं म्हणून तेन्ना पाप ओटर तर रामा येद्रान ताका दवरचें तो उठान राबता आनीक म्हाका कसले हांगाळे तुमी तर म्हगे शत्रू पक्षाचे म्हणून सांगता तेन्ना राम म्हणटा आनीक म्हगेल्या भावाक शस्त्र लागून तो पडला ताका तुवें उपचार करका ताका वांचसून दिवका म्हणून तागेले विनवणी करता पेन तो ना म्हणटा कडेन राम म्हणटा वैद्याक केन्नाची भेदभाव उरचो ना आपणायलो दुसरो होडू सानू आपणायलो पक्ष शत्रू पक्ष अशें उरचें ना रोगी तो रोगी उरता न्हय ते वैद्याल काम कशें ताका उपचार करून घेवन जीवदान दिवचें तूं बी तशी कर आमी कोण म्हूण पळोवनाका म्हगेल्या भावाल जिवांच्यो न्ही म्हण हांव तुका सांगता आसा प्रार्थना करता आसा म्हूण सांगता त्या रामाल उतराक तो सुशेणू भुलता आनी तो म्हणटा हाका वांचंगेच येता जाल्यार हिमालय पर्वतात आनी कैलासा मध्ये द्रोणगिरी म्हणले एक पर्वत आसा थंय 4 नमुन्याचे दिव्य औषध मेळटाचे दिव्य औषध म्हळ्यार कशी ते झाड्डती ते झाड्डाचे बेर पान्न ताच्यान ताका एक औषध करून न्हू हाका लक्ष्मणा बरें करचें येता फाल्यां जेवचे पयलीं हाडका सूर्योदयाचे पयलेच किरण येवचे पयलें ती जरीबुटी घेवन पावपाची म्हळ्यार हांव ताका वांचसून दिता म्हूण सांगता तेन्ना हनुमंत एकदम उठान राबता आनी म्हणटा रामा पांय पड प्रभू हांव वचून हाडटा म्हणटा तेन्ना राम म्हणटा शक्य स्वे बजरंगी एक रात्र भितर हांगच्यान द्रोणगिरी पर्वता पासून वच म्हळ्यार कसं खुशाल न्ही तूं वचून हाडका ते देवा तुगेलो आशिर्वाद आसल्यार कसं जायना म्हण आसा ब्रह्मलोकाचेर वचून येवचें शकता म्हण हनुमंत ताका पांय पड घेवन वता वचचे पयलीं सुशेणा विचारता ताजे संजीवनी मुलिकेचे गुर्त कसलो म्हणटा तेन्ना सुशेण म्हणटा थंय प्रकाशमान आशिल्लें झाड तें तुका वतना पडटा तें कळटा म्हूण सांगता पूण हनुमंत रामा पांय पडता ताका आशिर्वाद घेता आनी रामध्यान करताची उडतची द्रोणगिरी पर्वताले वता वचून पळयता पळयल्यार थंय 2-4 नमुने झाड आसात आनी ती 4 झाडाची प्रकाशमान जावन हळवत आसात ताका
कसं कर का म्हणून कळत एक झाड आपडच्या अपने आप माहीत जाता अनेक झाड आपडच्या होता तसे चारही झाड आपल्या बी माहीत जाते आकडचे गेले त्यांना कसं करते म्हणून थंय आशिल्लें ताजें रक्षण एक जे देवत लोक आसाची तांकां हांव पांय पडता हांव एक बरें कामा खातीर हे हरचें हांगा आयलां म्हूण मनान प्रार्थना करता ते प्रार्थना करना पडना ताका ते झाड काडचें जाता जाल्यार ते खंयचें झाड म्हणून ताका कळना म्हणून कसं करता की म्हळ्यार तो पर्वतूच हातान उकळता उकळें तशी घेवन रामाले सन्निधान येतो ताणें येवका जाल्यार सूर्य उगवच्या थोडे वेळ उरता हे लोक काही ना जीव गळ्यान धरून बसल्यार उरताय हनुमंत केन्ना येता की म्हूण ताणें आयिल्लो पळोवन ते सुशेण वैद्याक भारी खुशी येता तो बी ते झाडालेक राबून प्रार्थना करून ताका जे झाडाचे संजीवनीचे पाल्ल जाय आशिल्लें की ते संजीवनीचे तो पाल्ल घेवन झरोवन घेवन लक्ष्मण आले तोंडां ताजे रोस सोडता आनी ते सोडच्याकच लक्ष्मण जाग जाता आनी तो जळसण पळयता आनी खंय गेलो तो इंद्रजीत म्हणून शर्तीक सोदता राम म्हणटा लक्ष्मणा आरामच न्ही आपा तूं म्हणटा तो आयकुचें लक्ष्मण पळयता रे अण्णा तूं हांगा खंय म्हणटा तेन्ना हनुमंत म्हणटा ना आमी तुका हांगा हाडले तूं हेचेर चुकून पडिलो आतां हे वैद्यान तुका उपचार केलो म्हूण सांगता ते सुशेणाक परत हनुमंत पयलेचे वारीची ताका घरा समेतून ताका घरा लायक सोडता आनी परत राम लक्ष्मण आशिल्ले कडेन येता हे कळच्याकच रावणाक आनीक मेघनादाक एक शॉक येता अरे लक्ष्मण वंतलो बाय म्हणून तशी परत आनीक हेर दिवस रावणा दिसता आतां मेगेलो भाव कुंभकर्णाची युद्ध करच्याक योग्य म्हणून ताका सैनिकां सांगून कुंभकर्णाक उठकार शिकता मस्त प्रयत्न करना पडना तो उठता आनीक ताका अण्णाले वचून कसं नाही म्हणून विचारता म्हाका कसं बदल जागेल तुवें तेन्ना रावण पयले चुट्ट खबर सांगता आतां तुवें युद्ध करून म्हाका जय हाडोसन दिवं का म्हूण सांगता तेन्ना आमगेलो भाव विभीषण खंय आसा म्हूण विचारता कुंभकर्ण ते बी सांगता रावण तो कसो बदल गेलो म्हूण तेन्ना कुंभकर्णा दिसता ओ विभीषण रामाला गेले म्हळ्यार मेगेले अण्णा रावण आली आनी तूं चूक आसा जाल्यार रे आतां ताणें काशेन म्हाका जागेलें हांव तागेले वतीन युद्ध करता म्हणून न्हय जाल्यार तुगे मागीर जीवन कसं निद्देन तूं गेल्लें आसा उरून बी नाशिल्ल्याक आतां हे आयिल्ले युद्धांत हांव युद्ध करूं न्हू मेगेले एक ते मातृभुमीचे ऋण बी हांव तिरसून घेता आनीक म्हगेले अण्णाक बी ताणें आशेन म्हाका जागेलें न्हय माय तागेले मना बी खुशी येताले म्हणून तो युद्ध वचच्या भायर सरता आनी युद्ध रंगा वता थंय तो रामा बरशीक युद्ध करता करता ती अगदी शौर्यान युद्ध केलें बी रामाल मुख करता गेलें कसं चलना तो रामाले बाणान मरता ते पळोवन घेवन विभीषणाले दोळ्यांतल्यान दोनी उदकांत थेंबेशे पडताचे आनी रावण ते आयकून घेवन स्तब्ध जावन उरता नंतर अशी जे रावणाले सुमार चेडवां युद्धाक वचून घेवन मरताचे सदळची राक्षस लोकांक सोलू जाता कडेन रे मेघनाथ बापायक सांगता हांव आजी युद्ध करून पळयत पळयलें मेगेलें माया युद्ध मेगेले बला करतना जरी बागसलनाचे बा तेन्ना हांव निकुंबेळेक वचून घेवन तांत्रीक यज्ञ करून घेवन आमगेली कुलदेवी निकुंबेळेक प्रसन्न करून घेता आनी ते यज्ञांत म्हाका विजय रथ मेळटा ताजेर जर हांव बसून परत युद्ध करचें गेलो बा तेन्ना म्हाका सोलसूचें कोण्णाक जायना हांव तांकां मार घेवन येता जी म्हूण बापायक सांगता आनी युद्धा वता थंय तो तागेले मायेन माया युद्ध बी करता जाल्यार बी ताका थंय तो जिंकचे कसंय लक्षण दिसना म्हूण घेवन राम लक्ष्मण आले युद्ध करचें नमून पळोवन ताका बारीक आश्चर्य बी येता आनी हांगा कशी पूण हांव सोलसूं का म्हूण घेवन एकलो वची एक गुहे वचून तांगेले दैत्य गुरू शुक्राचार्य तागे लागीं उपदेश घेता मारणाध्वर म्हूण एक यज्ञ करच्याक आनीक ते करच्याक बसता तेन्ना ते मासोटो घालून ते यज्ञ करता आसतना तो वास सुट्टू कडेन वता ते विभीषणाक तो कसो करता असा म्हणलें एक मनाक कळटा आनी तो रामा वचून सांगता तो अभिचार करच्याक निकुंबिळे म्हणलें तागेले एक गुहे आसा थंय वचून तो करता असो दिसता कित्याक म्हळ्यार हांगा युद्ध रंगांत तो दिसतना म्हूण सांगता तेन्ना आपण तुमकां दाखयता खंयस म्हणून त्या यज्ञ आत्ताचे नाश करका ना जाल्यार रे त्या गेलोच्या कोणा लागीं जायना म्हूण सांगता तेन्ना राम लक्ष्मणाक हनुमंताक विभीषणाक आनी थोडे लोक सैनिकांक घालून पेटयता विभीषण तांकां आपण घेवन निकुंबिळे गुहेले घेवन पावता थंय भितर वचून पळयता आनी पळयल्यार काय ना हो तुजे यज्ञा सामग्री रोट दवर घेवन
दोळ धांपेन यत्न करता असा तेन्ना लक्ष्मण वचून ते मेघनादाका झाडसून मारता. ताणें झाडसून लात मारच्या कशी तो पडता आनी दोळसून पळयता आपणाले हे यज्ञाक कोण भंग हाडले म्हूण. ताका लक्ष्मण आनी विभीषणा पळोवच्याक विभीषणाले हे काम म्हूण कळटा. ताका राग येता आनीक तूं मेगेल काक जावन असल काम केलें मेगेल यज्ञ भंग करचें मेगेल बापान तुका लंकेंतून वच म्हळ्यार तूं कशें पूण कर कशेलें तें करना अशें तुका तशी सोडली अगदी चूक जाली म्हूण ताका हियाळसून उलयता. तेन्ना विभीषण म्हणटा हांव खंयचेय स्वार्थान रामाले गेलो ना, हांव धर्माचे पक्षपाती म्हणून थंय गेल्लो आनी तूं बीची वीर न्हय असल तो अभिचारांनी करून कसलें युध्द करता ताजे धैर्यान येद्र राबून युध्द करनाय म्हणटा. तशें लक्ष्मणाक आनीक इंद्रजितक युध्द जावन लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र सोडून घेवन ताका मारता. इंद्रजीत थंय मरून पडता. तशें तांणी खुशीन रामाला येताच परत. रावणाक कळटा इंद्रजीत मेलो म्हूण. ते आयकोच्या ताका शॉक शे येता. तो मस्त रडता. मंडोदरी बी रडता. तो मंडोदरीक माफी बी मागता. मेगेले मितान तुगेले चरड गेले म्हाका माफ कर म्हूण सांगता. तेन्ना ती म्हणटा उरो जालील जाले आतां पुणे आमगेले चुकिले न्ही तितून घेवया सीतेक रामाले घेवन दिवया आमगेली चूक सुदारतली म्हूण सांगता. हो कसं उलयना तेन्ना तशी रात जाता न्हय. मंडोदऱ्यांनी कशी नित्य गेल्ली उरता. तेन्ना निजल कडेन विचार करता. लोकांक सांगिल्लें त्या कुडकास येता त्या रामा बद्दल आनी आपण्या बद्दल बी तो विचार करता. तेन्ना ताका आपणाले मस्त चूक जाली कळटा. जाल्यार तो रामाक शरण वचच्या ताका मन ओपना. हेर दिवस तो युध्दा वचच्या भायर सरता. मंडोदरी ताका सेस मार घेवन आर्त दाखोवन घेवन युध्दा वचच्याक चंद्रा सातान घेवन पेटयता. ह्या युध्द भुमी येता येवन घेवन अगदी शौर्यान थंय युध्द करता. रामाक आनी रावणा युध्द सुरू जाता. युध्द करता करताची राम महाविजृंभकास्त्र सण घेवन रावणाले रुंड हारसूच्या पळयता. जाल्यार ते बाणान तागेले रुंड कशी कत्रस जातात की तशी परत आनी ताका नवीन रुंड येताचे. तेन्ना रावण हांसता हडहडाना. राम कसं उलयना ताका जाल्यार ते तागेले बाण तागेलें काम करता उरता आनी ती रुंड परत परत चिगुरता उरता. पळोवन पळोवन रामा बेजार सयोन वता. तो विभीषणाक आपोवन सांगता पळय तुगेले अण्णाक मारच्या मेगले जालें ना आनीक हांव तुका लंकाचे राजा दिता म्हणून वचन दिल्लें जाल्यार हांव आतां तुका लंका राज्या बदलाक म्हगेलो भाव भरता सांगून घेवन अयोध्येचे राज्यपट दिता. म्हाका माफ कर कित्याक म्हळ्यार हांव कितलें केलें जाल्यार बी ते म्हगेलो बाण ताका रुंड कत्रसूच्यान तूं असमर्थ जाल्यार दिसतास म्हाका म्हणटा. तेन्ना विभीषण म्हणटा देवा अशें कशें शक्य आसा तुगेलें जायना म्हळ्यार काम आसय. तुगेलो बाण अजून तागेलो रुंड कत्रशीत आसा. रावणाक ईश्वरान वर दिल्लो आसा तागेले रुंड कितलेय कत्रशिले बी ते परत चिगूर का म्हणून. तशें जावन रुंड कत्रसून घेवन रावणा मारच्या जायना. मागशी हे रावणान कैलास पर्वताचे बाजून वत आसतना नंदीक जंबीर फल तागेले बोंबलेलेक मार घेवन ताका छेड काडलो. तेन्ना ताणें रागान रावणा शाप दिलो तूं बी तुगेले बोंबलीक बाण लागून मर म्हणून. तशें न्हू बाण रावणाले बोंबलीक लागता म्हूण सांगता. तें आयकून घेवन राम ताजे वटूच विचार करता आनी विजृंभकास्त्र मागशें घेता. परत राम आनीक रावणा युध्द सुरू येता. युध्द करता करताची राम रावणा सांगता रावणा तुका हांव आतां अजुनूय एक चान्स येता तूं सीतेक म्हाका खाण दिवन शरण यो म्हणटा. तुका हांव जीवदान दिता म्हणटा. जाल्यार रावण तयार जायना म्हूण घेवन राम रावणाचेर ब्रह्मास्त्र सोडता आनी नेम तागेले बोंबलिलेक दवरता. रावण ते ब्रह्मास्त्र तुकड करता म्हूण चंद्रास खडगान प्रयत्न करता जायना. ते ब्रह्मास्त्र बाण येवन तागेले बोंबली लागता आनी रावण पूण मरता. तेन्ना ಒಟ್ಟು ಕಡೆ ಕೈನ ರಾಕ್ಷಸ लोक हाहाकारशे करतात आनी हे ಒಟ್ಟು मांकड रामा जय जाले म्हणून जय जयकार करून तेंगेलो आनंद व्यक्त करतात. अशी रावण